एक कंप्लेंट फाइल केली रिगार्डिंग all documents being produced for marriage certificate, marriage registration. आता ह्यो फेक सर्टिफिकेटी रेजिडेंस सर्टिफिकेटी जावन आसा आणि ते रेजिडेंशियल सर्टिफिकेटी ज्यो आसा तातूंत भितर 5 सर्टिफिकेटचो नंबर एकूच REB 05238430864049 5 सर्टिफिकेट एकूच नंबर. ताजे नंतर ताणें सब रजिस्ट्रारान आपूण स्टडी केली, मामलेदार ऑफिसांतल्यान पोर्टलांतल्यान स्टडी केली आनी कळून आयलें की बाबा ह्यो फेक सर्टिफिकेटी कॉमन सर्व्हिस सेंटर म्हणून मडगांव आसा त्याच्या ऑफिसांतल्यान ह्यो फेक सर्टिफिकेटी केल्ल्यो. आतां ह्यो फेक सर्टिफिकेटी ज्यो आसा त्यो इतले सिरियस क्रायम जावन सुद्दां 6 तारखेक जाल्ले क्रायम, 7 तारखेक सब रजिस्ट्रारान कंप्लेन केली, 7 तारखेक डेप्युटी कलेक्टर रेव्हेन्यून कंप्लेन केली आणि ताजे नंतर ताका FIR फायल करून ताजे नंतर 13 तारखेक डेप्युटी कलेक्टर रेव्हेन्यू परत रिमाइंडर धाडटा पुलीस स्टेशनाचेर की with reference to above you are requested to submit a copy of FIR to this office latest by 8/3/2021 but still is awaited from your end. Therefore, you are once again requested to expedite the matter and submit a copy of FIR to this office by 14/3/2024 before 12 noon. This is the direction, failure of which will compel us to forward the same for the intervention of the state government. हे इतले पर्यंत प्रकरण पावला जाल्यार पुलीस ताजेर कांयच करना. समाव पेपराचेर वाचून हांवें पळयलें आनी हांवें सब रजिस्ट्रारान RTI घालें आनी RTIचेर म्हाका हे सगळे डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे सब रजिस्ट्रारा कडल्यान. तातूंत भितर ह्यो सगळ्यो अश्यो सर्टिफिकेटी, ह्यो 6 सर्टिफिकेटी एकूच नंबराच्यो 5 आसात मेळ्ळ्यो. आतां हे सगळे पुलिसांचेर दडपण हाडपी कोण हो प्रश्न येता. आतां तातूंत भितर हे सतले आमदार प्रेशर घालू शकता तो. आतां नावेली म्हणल्यार एक आमदार आसा जो ऑलमोस्ट BJPनी बी आसा आनी भायरूय बी आसा, एक्स MLA तो ऑफ नावेली. तो खंय सामको खंयच्यान फोन लायत सुटला पुलीस स्टेशनाचेर. अशे परिस्थितीन आतां आमचे कडेन एक बाबा एक्टिविस्ट ह्या नात्यान म्हजे कडेन दुसरें ऑप्शन आशिल्लें की हांवें SPक एक लेटर बरयलें 23 तारखेक एक मेमोरंडम दिला आणि SP कडे रिक्वेस्ट केला की बेगीतले बेगीन एक्शन घे म्हणून SP सावथ. आता सगळ्यात व्हडली गजाल म्हणल्यार 21 तारखेक एका न्यूजपेपराचेर हांवें न्यूज वाचली की FIR लॉन्च केली म्हणून. ती FIR लॉन्च केली ती फक्त 20 तारखेक हांवें RTI इन्फॉर्मेशन मागला ताजी त्या दिसा लॉन्च केल्या असो म्हजो आरोप न्ही, अशें सिद्ध करता. समज ताणी जर पयलीं FIR लॉन्च केल्ली जाल्यार ताणी हें डिस्क्लोज करपाक जाय आशिल्लें पयलीं 21 तारखेक येवचें नाशिल्लें प्रेसाक आपोवन. सो हे इतले मागणी. आतां म्हजो डिमांड की इमिजिएटली सावथ गोवा SP हे कोण आसा तांकां भितर उडोवपाचें. कोणूय MLA जावं, म्हजो प्रश्न त्या MLA कडेन असो आसा हेच कारणाक लागून तूं एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत गेल्लो ही करपाक, ही कारनामे करपाक. मडगांव शहराची वाट लागून गेल्या, कायदो म्हणटा तो खंयच गोंयांत उरूंकच ना. अशे परिस्थितीन हांव हांकां थोडे दीस एक आठवडो टायम दिता. SP सावथ रिक्वेस्ट करता की बेगीतले बेगीन हे कोण आरोपी आसात एक फेक सर्टिफिकेट करपी जाणे अजुनूय हे कारनामे चालू दवरल्या. वास्को शुक्राराक आनी 2 सर्टिफिकेटी मेळ्ळ्या. अश्यो खंय खंय सर्टिफिकेटी गेल्या देवा खबर. जर गव्हर्नमेंटाक कळना जाल्यार हाजे सारकी आनी दुर्दैवाची गोश्ट ना. सो हांव तांकां लास्ट एक चान्स दिता, एक आठवडो भितर तांणी हे कोण कल्प्रीट आसता भितर उडोवपाचें. ऑफिस जे कोण ऑफिस आसा जे तातूंतल्यान जे चलता हें प्रकरण तें ऑफिस जावन आसा कॉमन सर्व्हिस सेंटर रन बाय वन पर्सन फ्रॉम पोंडा. ताजी नांवां बिवां सगळीं हांवें तातूंत भितर तुमकां दिता. तर हें जें ऑफिस आसा तें इमिजिएटली सील करपाचें, बंद करपाचें, लॉक करपाचें, कारण हे असले प्रकार घडूंक जायना. सो कॉमन सर्व्हिस सेंटरांतल्यान कशें करून फेक सर्टिफिकेट दिवपाक शकता? ती व्हेरी गुड क्वेश्चन. कॉमन सर्व्हिस सेंटर दुसरी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हे धाडलेलो मामलेदार सेम वो नंबर, सेम नंबर सर्टिफिकेट नंबर. तिसरो मनीस आसा वो जो फातोर्डा रावता सेम नंबर. चौथो नंबर आसा सेम नंबर दुसरी बायल.
5 नंबर आसा सेम नंबर आनी एक कोणातलो. 6 नंबर आसा वेगळो नंबर, मामलेदार सेम, डेट वेगळी. म्हणजे हे जे प्रकरण आसा ते काय ना एडिट करता आनी घालतात. 50 रुपया मामलेदाराक मेळटी सर्टिफिकेट 500 रुपयांनी विकता अशें हांवें आयकलां. येस कॉमन सर्व्हिस स्टेशन कितें आहा तें सर्व्हिस सेंटर. पण तेणी तेंगे डॉक्युमेंट बी दिला आसा न्हू. डॉक्युमेंट दिली सुद्दां जाल्यार फेक कित्याक करूं जाय आशिल्ली. मामलेदार ऑफिसांतल्यान केल्ली गेल्या म्हणजे हाजे ऑफेन्स कितले सिरियस आसता तें पळोवचें तुमी. मामलेदार ऑफिसाक सोडूं ना, सादें खंयचेय बाबा एक कितें टायपिंगा सर्टिफिकेट दिली गोष्ट वेगळी, फेक सर्टिफिकेट दिली जाल्यार तूं गव्हर्नमेंट ऑफिसाक तूं हें करता, तुगेले फेक सर्टिफिकेट दिता गव्हर्नमेंट ऑफिसांतल्यान. बट एक म्हाका सांगा की आतां जी तुमी म्हणटा आनी तुमी आरोप करता की हे सगळे फेक आसात म्हणून, तुमचें म्हणणें आहे की फेक पेपर्स लावन घेतल्या सर्टिफिकेट. म्हजें म्हणणें न्ही, हें सब रजिस्टर कंप्लेनीन बरयता. सब रजिस्टरान कितें बरयलां की आफ्टर verification, on verification of the documents submitted by the client, if found that the center which is being operated by so and so person, ताजे पयलीं तो कितें म्हणटा की it is found that 4 residential certificate having the same number, it is 5 not 4, issued in the names of different person, same certificate number was verified on Goa online portal. तो बेस्टीक स्टेटमेंट करना, तो ऑनलाइन पोर्टलाचेर गेला गोवा गव्हर्नमेंटाच्या, थंय ताका कळ्ळां की हे नंबराचेर मामलेदारान इश्यूच करूना म्हणून सर्टिफिकेट. सो ह्यो फेक जाले ना. नांव फक्त चेंज केल्या, फोटो लायल्या आनी नंबर तेच उरले. करता ते सारकें करा मरे चिकाना. आनी सरप्रायझिंगली एक गोष्ट म्हाका खटक